माय FRBM लिमीट इज ऑन 4,500 कोटी, बट हांव ते 4,500 कोटी काडीत ना. रिवेन्यू जेन्ना राज्याक येवपाचो सगळे जेन्ना वेवस्थीत रित्या मॅनेज केलो, रिवेन्यू जो येवपाक लागलो, म्हणल्या उपरांत लोन घेवपाची गरज पडना. कारण ती बारीक आनी वेवस्थीत रित्या वेल मॅनेज्ड बजेट जे आसा पळय हांवें तेन्नाय दवरला. आनी खूब बऱ्या पद्दतीचे डेट मॅनेजमेंट जे आसा पळय ते करीत आसा. पण त्याच वांगडा तुमकां जी फाटले गव्हर्मेंटाची जी फाटले 10 वर्सां पयलींची रिणां जी भरची पडटा ती तुमचे काडिल्ल्या रिणां परस चड डबलीन वा टिबलीन आसता न्हू. इट इज ऑफकोर्स म्हणजे 30,000 कोटी रुपया रीण जरी असले असत जाल्यार 30,000 कोटी फारीक करता आसतना एवरी इयर एवरी मंथली हे पयशे जे आसा ते आमी फारीक करीत आसा. इंट्रस्टूय फारीक करता, प्रिंसिपल एमावंटूय फारीक करता. ताज्या भायर सिंकींग फंडान म्हणून आमी पयशे दवरता, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली सिंकींग फंडांतले पयशे चुकून जर केन्ना आमी एखादो आमचो इन्स्टॉलमेंट उरलो फारीक करूंक शकलो जाल्यार त्या पयशांतल्यान फारीक करता. त्या ती खंयसरूच म्हणजे आमी मॅक्झिमम कशें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मॅक्झिमम ग्रँट्स आमी तर आतां पळयलां की 50 इयर्स इंट्रस्ट फ्री लोन हाजो बेनिफिट्स घेतलो. आमी सेंट्रल सेक्टर स्किम्स हाजो बेनिफिट्स घेतलो. आनी ताज्या भायर आमकां जे रिफॉर्म्स करून जे एडिशनल पयशे मेळटा, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत, फॉर एग्जाम्पल पावर डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत तेय पयशे जे आसा पळय सातत्यान आमी घेता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें सगळें यूज करता.